moga makazala tuzo kalzakia pekla muzo tuje moja njiye bukunozo bantas bandia mogato umoja tu diutonado rasa tu jaga jato moko tolo sukato tolo mogato tasnato moga makazala tuzo kalzakia pekla muzo tuje moja njiye bukunozo bantas bandia mogato Podri poi kupa neke tramboban Podri la moga moja ya kazan Poi marer garis na tarer kaza no sonsa guru ya sukan Moga makazala tuzo Kalsa kia pekla uzo Tushigi moja nchie hukunozo Bampas balea mogato Bampas balea mogato शॉन हम लोगों ने ऐसी मौत झाली चले मग सांग आम्ही काय जाता जाऊया लिंसी हांव तुजे लागीं काजार जातलो पूण आतां न्हय पयलो हांव म्हज्या पांयार उबो रावतलो आनी उपरांत हांव तुजे लागीं काजार जातलो शॉन म्हाका जायत एक बरी सर्विस केली पूण कितलो तेंपासून तो असो बेकार रावतलो लिंसी म्हजेर विश्वास दवर एका ना एका दिसाक हांव झुलून वयर पावतलो लिंसी तूं जाणाय म्हजो इश्ट वटीत आयला कालूच पावला तो आनी म्हाका आपल्या भाव जाल्ल्या परी मानता खरे तू ताकाच कित्याक सांगना आपणाकूय कसो सर्विस पळय म्हणून लिंसी तो म्हाका सांगतालो की आपल्याक एक चेडूं पळय म्हणून जाल्यार तुवें ताका चेडूं पळयला होय एक चेडूं पळयला ताका हांवें कोण ते ते चेडूं आनी दुसरें कोणूच न्हय पूण तूं लिंसी तूं कोण हे तू कित्याक उलयताय अरे क्रेजी वॉट लिंसी हांव जाणा तें तुका अवघड लागतलें म्हणून पूण तुका तें करचेंच पडटलें शॉन हांव तुजो जायतो मोग करता तुका सोडून हांव दुसऱ्या लागीं काजार कशी जातली लिंसी हांव जाणा तूं म्हजो जायतो मोग करता म्हणून आनी हांवूय तुजो नीस मोग करता जाल्यार तूं अशें कित्याक करताय लिंसी म्हजो इश्ट जावन आसा एक तारवोटी ताचे लागीं जायते दुडू आसात जरी तर तूं ताचे लागीं काजार जालें जाल्यार ताची सगळी गिरेस्तकाय आमची जातली शॉन अशें करून तूं तुज्या इश्टाक घात करूंक सोदताय होय अशें केले शिवाय हे संवसारांत कांयच गावना लिंसी फक्त म्हजें उतर मान हांव तुका ताचो मोग कर म्हणना फकत तूं ताचे लागीं काजार जाव आनी मोग म्हजो कर शॉन तुजें कितें कोताय तें चिंतूनच कर होय हांवें सगळें प्लॅनिंग करून दवरलें आसा लिंसी हांव तुका ताच्या घरा घेवन वता लेट्स गो तुझी खुशी करू बाजाराची विद्यातून होय मोगाची doytolo कोणान हांव तुजे पयली म्हजे वरान काजार करतलो
एकटी सापडपाची पळट तुझी तुझे कशे बसत हांव कितेंय करूंक तयार आसा एक बरो चेडो सुद्दलो आनी गणगणून तुजे हांव काजार करतलो मामी डॅडीच्या फाटल्यात तर म्हाका वाडयला रादीस काम करून तुवें म्हाका शिकयला मामी डॅडीचो मोग तुवें म्हाका केन्नाच उलोवचो हांव देवा लागीं मागतली तुजे असलो सगळ्याक भुरग्याक आणि हांव देवाक मागतलो तुजे सोबत सगळे भावा मेळो आणि सगळे सोसरा काय बघ तुमच्या भाव भयणी मोग हो तुमच्या भाव भयणी मोग तर म्हणजे काळजात विशाल काय बघ देवान तुमच्या मोगाचे आशीर्वाद घालो आणि हो तुमच्या मोग सदांच असंच ठेवू काय शिरप्याला दिरी म्हाका काय शिरप्याला आनी कित्याक काय ना रे सारखं पाठीशे झालं खपाट पाठी झालेला मनीस नाही देवाला तारवट झाली 500 रुपयाची सांगले तेगे पयशे काय बाबा तू सांग भंगार मनीस तुझ्या सोय गाव मनीस ना तू सारखं भंगार मनीस रे अरे फेराव कालच म्हजे लागे 500 वेळाले म्हणे तुवें आमच्या घरात शेणी घालता कितें ए भाई किती लागो तू काय शेणी घालला दादा तू काय शेणी घालला दादा तू मुगे मुनशी मुगो हाव तू मुगे तुमच्या घरात छोकरी काम कोण करता हाव कोण मुगो तुमच्या रोग कोण दिता हाव दिता तुमचे घर कोण दिता हाव दिता तू कोण दिता हाव दिता कितें तू म्हाका दिताय आगो बाय ए सॉरी जीप मुळाशी स्लिप झाली सॉरी बाबा सॉरी हा उलटा तुमच्या दोन जण पार्टनर रावताय रे म्हाका भारा हॅलो रे कसो आसा हा एकदम बरो आसा तू कसो आसा हांव एकदम बरो आसा आनी तुजी रियाज कशी केली म्हजी वियाज एकदम बरी केली रिच हे जावन आसा लिन्सी हांवें तुका ताची खबर सांगलेली न्हय लिन्सी होच तो भुरगो म्हजो इश्ट रिच कशें एकदम बरें सदां तुका सगळी खबर सांगली आसली होय सरे तुका कशी आसा म्हजे लागीं काजार जावं पोचे पयलेच नदरेक हांवच्या मोगान पडले आता आसा तुजे लायक कालच जावन खरें शेतून आमी बेगीनच काजाराची तयारी करूया मग लिन्सी घेवन लॉंग ड्रायव्ह इफ यू डोंट माइंड ओके लेट्स गो शॉर हांव ताका घेवन भायर ओके गुड लक लेट्स गो उषा आता तुझ्या भावाचे तर सेटिंग झाले आता तुझे केन्ना करूया कितें तें सेटिंग नाका नाका इतले बेगीन म्हाका काजार जावंक नाका कितें पहिले म्हज्या भावाचे काजार जावं दे उपरांत हांव म्हजें चिंतेन अशें तर हांव म्हजें चिंता एक बरें चेडूं सोदून काडटा आनी ताचे लागीं काजार जाता कितें म्हटलें तुवें कबोटा दुसऱ्या चेडवाची गदर पासून घातली जाल्यार हांव तुज्या पांयाक मोडटलें सो हांव तुजो नीस मोग आता कशें आयलें लायनीर तुझ्या हांवूय तुजो नीस मोग करता हांव तुजे लागीं काजार जावन म्हजी राणी करून दवरतलो तुका दिशा आय लव्ह यू आय लव्ह यू कृष्ण तुका खबर आहा आमकां आज जर एक्स्ट्रा क्लास आपयले कित्याक खबर आहा तुका कितें आपयले सिंगिंग कॉम्पिटिशन आहा उगडास आहा मरे तुका जे कोणाचे बेस्ट सिंगिंग जाता ताका कोला अकादमी वचपाची कोला कला अकॅडमी म्हणा कला अकॅडमी काय जे कोणाली बेस्ट पोयम जाता ताका कला अकॅडमी होतो म्हणून सांगितलं ऍक्च्युली सांगपा म्हळ्यार हांव टिचेरी सारको मोग करता टिचेरी भेटलो बरो दिसत म्हाका टिचेरीन सांगलो ते प्रमाणे हांव राग बनितलो ना राग पोयम शिकलो कित्याक म्हाका टिचेरी बाबा कला अकॅडमी वचपाक जाय हांव बी शिकेल रे तूं शिकला पोयम आनीक तूं शिकला तुका आनी पोयम कळटाय म्हणून एक दाखयचे स्टार्ट जाता हांव एक म्हातारो पिकलोल्या हाडाचो कॅप्टन बोटीचो पुरकर पिकलो हाड तुका तुका हाड आहा तुका आतां मिशीन येयला मरे पिकले हाड आहा अरे बाबा कितें करता मरे ओरिजिनल एश करून दाखोवपा जाय टिचर दिसो नाका तुका हाड आहा पिकलो आनी अशी मागीर तुका सिलेक्ट करतले न्हय तर तुका हाडूंक ना मरे आनी पिकले हाडा कितें तूं मुगे पोयम केले हात पण इतलो ना ही पोयम शिकताना मुगे पोयम कितें पॉइंटाचे पण म्हाका दिसता टिचर फिक्सल्या केन्ना पिकले हाड कितें पिकले हाड मुगे पोयम कितें हात पण इतलो ना न्हू ही पोयम गुड मॉर्निंग टीचर Good morning, teacher. Good morning, students. Sit down, sit down.
हाय असं असं त्याचं काल आई सांगला रे तुमका आय सिंगिंग कॉम्पिटिशन हा म्हणून पण बर मुटेला कला अकॅडमी होता टीचर तुम्ही आमकां सांगला न्हू बेस्ट सिंगिंग कोता कला अकॅडमी होता म्हणून टीचर म्हाका रात पण दितलो ना रात पोयम शिकवता कित्याक म्हाका तुज्या कला अकॅडमी वचपाक जाय न्हू टीचर हांव बी शिकला असं चल स्टार्ट करूया पळय कोण म्हणटा हांव म्हणटा टीचर एक्स्ट्रा हांव एक म्हातारो पिकलोल्या हाडाचो कॅप्टन बोटीचो बोट गेली उडोन आवयलो पवत उपकार देवाचो तूच पोयम म्हणले तुवें तुका आतां एक बार सांगला म्हणून तुका हार ना काय ना काय टिचर तुका सिलेक्ट करपा ना टीचर एग्जाम मुगे बेस्ट हा पोयम ही पोयम ना रात बस शिकला टीचर रात बस शिकला त्या मागे जाय हांव कला अकॅडमी गेलो ना त्या म्हणून नवीन हा टीचर चल जकनाली दोन कोद्याला जकीन मोद्याला जकनाली दोन कोद्याला जकीन मोद्याला जकना गो घरी येला ना उठे दोन्याला हे जकना गो घरी येला ना उठे दोन्याला वाह तू गुड कितलो हार घेऊन गेले तू गुड टीचर अरे हवे आनी एक बरयलाय आणि एक गुरुले होय आणि एक गुरुले खोई मरे टीचर म्हण दाखव टीचर पाठ सांगला एवढं काय बरे हे तंदेर कशें धांवता शिरांनी बारीक साणेंची तुका जाय ते आखवा चोडवांनी ये मडवे इस्कट घालून भोंवत्या रस्त्यांनी हांकां मारूंक जाय पारांनी आर मोहरेत गेले आर मोहरे काय जागाय गुन्हा रे अरे बाबा किती कुठे बरं होईल मला कोण दाखव रे दिसो रे हरे तू आर मोहा तू फार माता ते पोय केले तर टीचर आम्ही एक बरं पोयम हा मुगे सेकंड वन जाऊ या रात्री खायला तिने उठलो ही पोयम शिकवते ऐका टीचर चंद्रा गो सलाली चंद्रा गो सलाली पहिली पगोद आमच्या चंद्रा गो पहिली पगोद आमच्या चंद्रा गो वाह एक्सीलेंट चल मुगे सांग पहिले पोय बडट मागसले काय दिसता टीचर कोण सिलेक्ट झालं तेका आता कला अकॅडमी आणि हांव टीचर तूच माझ्या 2 दिस प्रॅक्टिस आहे प्रॅक्टिस ते मला हाड पिकोय दिले टीचर तू किती झाले पोयम पढ नाही आवय म्हाका मी कळे मग जाय तो कोटे तुमके एक म्हणटा काय म्हणटा पीटी 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 काली जाता नितल्या निद पाडाला तुझा तुकडा कायचा गोट वेंगेन माका तुझा दिल माझ्या किस्तो घ्याता Como la sala
केला निशा आता तुझ्या भावाचे दोन काजार झाले आता तू तुझ्या भावाक सांग आमच्या काजाराची तयारी कर म्हणून माझ्या मगाचं आहे मोग तुझं तर बरो इष्ट तो आमचं मोग केन्नाच दोष शिकवचं ना हा तुमचा मोग दोष शिकवतेली कोणी ऐकू होय ना निशा तू किती दिसले मला काहीच गमचे ना म्हणून हा सगळ्याच करा निशा आणि हा तुझा हाचे लागी करीत जाऊ केलाच दिवचे ना म्हणून मका तुझ्या कायच ऐकत नका हे तुमची मोगाची खबर ना तुझ्या गावात सांगते आणि तुमचं मोग दोष शिकवतेली कोण कोणाचं मोग दोष शिकवते रीत तू आयलो कोण रे कोण तुझी बोनची सोय कोण तुझी कोण आमका सांगून असताना मोग अनकोळ्या माझी बहीण मोगान पडल्या गो आणि कोणाच्या मजा होय रे हांव आणि तुझी भयण एकामेकाचो नीज मोग करतात आणि तुझी कसलीच आडकूल ना जाल्यार हांव तुझ्या भयणी लागीं काजार जावंक सोदता म्हाका तुजेर पुरो विश्वास आसा तू म्हजी भयणी खुशाल दवरतलो म्हणून आज तुकाच लागून म्हाका म्हजी घरखान मेळोंक पावलें शॉक म्हाका तुमच्या मोगाची कसलीच आडकूल ना म्हजी भयणी गो हेड करेक्ट सेवा थँक्यू सो मच म्हजी घरखानी एकटी सापूर बायची वय ती म्हजी आणि ताचे खुशाल हांव केन्नाच वेचना बरें तर हांव मातशें बाजाराक म्हज्या फ्रेंडाक मेळून योग मातसो वेळ जातलो ओके शॉक हांव वता ओके निशा आता तुझ्या भावाचे तर आमकां परमिशन मेळ्ळें आता आमकां कसलीच भिरांत ना पण हा तुमका एक जाऊ केनाच दिवचे ना हा तुमचा मोगा करून गड्याने बोलतेली आणि हांव तुझ्या ते कान सगळे घायरी मारतालो आणि त्याच्या मोठ्या रस्तो फुलान बोतलो फुलान वाव शुगर तुही तांकू दोशी करपाक तशीच केल्यापासून न्हू हांव तांकू हेच करपाक तशीच करता वाव शुगर विसर मला हॅलो हाय त्या बस तू काय बी नाका बरो आसतलो तू मोचाय मुखार तुमका एपोर्ट हांव करतलो अरे तू त्यांचा रिपोर्ट करतला आणि कसं अगं तांगे एपोर्ट कितकोन करपाचो कितकोन नाही करपाचो ते म्हणजे हुजे हातीचे न्हू हे काय हातीचे न्हू ते तूच कित्याक जायचे अरे बोस रे हा वय पळता अरे तू नको हा कसले कापसाचे पळते ए वय कसं घासताचे आपल्या घासताचे चल काजा गेल्या दोन्ही दिवसाला नाही त्याचा नाक मारते ए तू आपल्या घासता गेले हांव देवसरा घासताचे नो नो ये दे ना अरे तू नको मोठ्या पाट्यात कोण कोण असतात ते ए संबा कितने आदमी है सिर्फ एक और वो भी औरत हम तो तीन लोग हैं और मेरा बड़ी कार भी एक है कम कम फाइट विद मी कम 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 फेराव असू दियो केलं तू अग्रा मुडा की तू ओगो झाला तो काय मुडा आ तू मला ओगरा मुडा एक वगरा बाजे ए ना गेला मग तुझं पेट्रोल गन खातो बुझ वाव शुगर ए जाऊ ना बेशमार मग आ तू टी इकडे जा मोठ्या तुझे वेळ जीव जायना मला कोशी ना त्यांच्याशी राहून निशे आणि थोडेच दीस राव उपरांत रीच मोठीव येतलो आणि सगळं कंट्रोल आमच्या हातान येतलो निशे तू जावन आसा ह्या म्हज्या खासाची राणी तसे तर हो तुमचा खेळ मिस्टर शॉन आता या तुमच्या खेळाचा फोटो हा उघडो करतली निशा तुका कितें दिसलें हांव तुजो मोग करता म्हणून ना निशा ना हांवें फक्त लिंचीचो मोग केला आनी प्लॅनिंग करूनच त्या कारीच्या लागीं काजार केला फकत तुझ्या भावाच्या तुडवाक लागून हे तुमचे सगळं पुरी जाऊ हा केन्नाच फ्युचर ना अगं महाराणी तू किती आपला उत्पीन स्वतः तू काय या घरात गोष्टी पाहिजे जायच्या बेस्ट बोल जाणार आय लव्ह यू I love you too. तू रोज या तू की सांगले निशाबाई म्हटल्याने कोण ना म्हणून तुम्ही सांगा तर निशाबाई जर किती जाल जाईल तो हा तुमको काय करतलो अरे तू म्हाका कितें खबर करतलो ते आदीच हांव तुका सोपयतलो तो उतिरो खंयचो ए कोण जोडीलो हांव जोडीलो बाकी जोडी मुडे इतले लोकांचे मानकले अरे जोडीलो तू मरे लोकांचे उस्ते बसा द्यायचं कितें हांव उश्टे बसून जेवता आनी कोणाचे ते गेले ताचे कोणाचे ते आमच्या बाबा उस्ते बसा घेईना तू आमच्या बाप भेट दिला हमरे ते प्लेट भी ना सगळं प्लेट तू जात मरे ए तुझे चोर चले एकूच मूठ मारून तुझ्या सगळे दात भितर घालतलो
तुवें त्यो म्हजी एकूच मूड मानता भितर घेतालो आनी सो तुका थंयतालो एकूच मूड मान फोन उडयतालो कितें फोटोलो कितें फोटोलो माथ्या बुडकुलो कितें जालें हांगा कसली पावत रिच बाब तू येलो रिच बाब तू बरो ना तर मी एकाने केसो नाड तुझा जागी खबर आहा तुका इथं इतके बाय ही बायले फॉलोअप नो हे फॉलोअप दिन हो किरा कोण म्हाका सांगतली हांगा जो कितें चलता पळय तें रीत म्हाका तुज्या भयणी लागीं काजार जावं कशी ना म्हजे भयणी लागीं काजार जावं तुका खुशी आनी कितें रीत तुज्या भयणीचो दुसरो बॉयफ्रेंड आसा आनी हे म्हाका आयजूच गमला ही जावन आसा फोट म्हजी भयण म्हाका केन्नाच फोट मारची ना म्हजी भयण म्हजो विश्वास केन्नाच तोडचे ना तुझ्या भयणी तुझा विश्वास तोडला रे तुझ्या भयणी तुझा विश्वास तोडला तू जाणा तुझ्या भयणी माझा भांगाराचो हार व्हेला आणि गोरा त्या चेड्याक दिला हांवें ताचे लागीं विचारला ते म्हाका मारू केला म्हज्या आंगार येता सारकेंच काम जावन रे तुझ्या भयणीची म्हाका भिरांत दिसता रे तुझ्या भयणीची म्हाका भिरांत दिसता नाही मामा हांवें तशें कांयच करूंक ना म्हाका सोप सांग निशा ती कितें सांगता तें सोप हिरबाब हांव तुका कशें म्हणून सांगू हे मनशां तुका फटयतात वचन दिसता तसो ना कुणी आनी शोने एकामेकाच्या मोगान आसात हे म्हाका आयजूच कमला ताका लागून ह्या घरांतल्या भायर घालूंक वतान सोंपला तुका माती लो दिसना हे तोडलो आरोप म्हजे गोरकारीचेर घालो हिरबाब हे मनशां तुका फटयतात निशा जर तर तुका म्हजे लागीं काजार जावंक नाका जाल्यार इट्स ओके पूण म्हजें नांव हे बरी पिड्यार करी नाकाय अरे हो किराम तुका म्हज्या हिरमान इतलो बरो केलो पूण तुवें ताका विश्वासघात केलो शी तू तुजेर वीट येता म्हाका तुका म्हजी भयण म्हणून आयज ताणा सोस बदलो म्हजी भयण मेली म्हणून तेच पासत आयज तूं म्हाका म्हज्या घरांत नाका आतांच त्या म्हज्या घरांतले भायर सरून वच हे तू कितें उलयताय तुज्या घरकान्नीचें आयकून तूं म्हाका भायर घालताय तुका तुज्या घरकान्नीचेर विश्वास आसा पूण एका तराक ताच्या भयणीचेर विश्वास ना 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 म्हाका तुजे विश्वासपणाचे नाते आता सोंपले देखून आतांच्या आतां हे म्हज्या घरांतले भायर सरून वच बेता हिरमाव बेता हांव तुजी कशी करूंक हांव तयार आसा हिरमाव ज्या दिसाक तुका गमतले त्या दिसाक तूं म्हणटलो हांवें कितें केलें काय म्हणून बेता हांव हिरमाव बेता राव बाय मातशें राव तू तुगे भायले गे आयको तुगे खाशा लागता पण घरातून भायर घेता शे बायल जुवान मरे तू बायल ते कागणू कांगऱ्या वाटीक ना जाल्यार भायले साडी नेसन राव बायल जुवान खबरदार तूं म्हजी गजाल कित्याक म्हणत तर कितके जाले कितके जाले हांव तुका दाखयता मागे नाका तिच्याचं बा आम तिच्याचं बा माग सोयी ना तिच्याचं ते एकदा व शोनचं त्या पुरती म्हज्या घरांतलो भायर सरून ओ थोडं आणि गरज ना तू तिच्या काशा लागता पण घरातून भायर गेली आणि तू माग भायर गेला रावता पूण एक उगडास सोड एक दिसी दोघांनी म्हणची एक जण तू तुझ्या घरातून भायर घातली ठीक सगळे सारखे जातले चल भितर वच आनी तूं विसरून आता रिमोट आमच्या हातात आयलो आता तू पळय हांव ताचो कसो यूज करता पळय तो काय जापाना तुका मरे शिकपाक जायना तुका आनी उठपाक जायना वय ताचो लांबण आनी राव म्हणटा तुका लागून मरे सदां लेट जाता आनी टिचर मरे म्हाका मागीर तापयता कितें जाता रे तू कोणी जाता तू 4 वर्सां फेल जालो मरे आनी हांव कितें दागत म्हण 2 मार्क्स पडाय तुका नाजाल्यार गोड्डो पडा आहलो तू 5 वर्सां फेल जाल मरे आता तू फेल जाता म्हाका शिकोवंक जायना म्हण हांव ते टिचरी मोग करता म्हाका तियेले क्लासीस रावो जाय ताका लागून हांव फेल जाता सेटिंग मारली मरे गेल्या तुझं बाबा ह्या कुठे मला कस बोलणे जालो तू आता समज 5 वर्ष झालं नका टिचर लागून फेल जातो आणि तू किती माझं घे सेटिंग कोण दे बेटा हो जाय मोठा मोठा टिचर घे गुड मॉर्निंग स्टुडंट गुड मॉर्निंग टीचर सिट डाउन बाय बाय हाय टीचर सर
काय खायचं रे ते? बस यार. मग आम्ही सांगेल ना काय सांगला रे तुमका आज टेस्ट घेता म्हणून होय, टीचर, सांगलं ना. शिकवली नाही सारखे सगळं शिकवलं, सगळं शिकवलं. आज आज टेस्ट घेता कोणचं या सारखी कोण शिकवली तो स्टार्ट हा ए नाव सांगता. ऍपल. ऍपल मिठे आज ओरिजिनल काय नाही काय ऍपल मिठे डुप्लिकेट काय त्यामुळे इंजेक्शन मारायचं खबर आहे टीचर टीचर ए पर आमलेट टीचर आमलेट हा शुअर रात्री खायला मागुडा सांगू वाव व्हेरी गुड सेकंड बी फॉर टीचर, अहो सांगता. बुडकुलो. बिडकुल मोठं कुमार वय हाय बिडकुल करी काय कुमार दुसरी पडायची का बिडकुल करू पाहिजे टीचर 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 बी फॉर बडवायझर पिपा सारखी घरी येऊ जा टीचर टीचर या बडवायझर मोठा पिलो नु या बिडकुल बिडकुल मोठा नु ठा 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 आवाज काय पाणी म्हणायचं वाव टू गुड आणि म्हणले रे, आणि म्हणले. सी फॉर कुंडे. आता तिला बिडकुल आणि कोणी खबर झालं नाही टीचर 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 सी फॉर कॅन्डी सी फॉर कॅन्डी वाव बहुत अच्छे बहुत अच्छे चल मध्ये की येईल बर्ड. लास्ट ऑन लास्ट डी फॉर डोलो. अरे बाबा तू अजून कुजनातून बाहेर झाला ना पुण्या बुरबुल्या डोल्या तेच की ना अरे बाबा ओ कुजनातून बाहेर चल आणि चोय रे संसार किती चेंज झालं बाई तू आले मला कुजना राव पाहिजे तू बाई टीचर 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 डी फॉर डबल अगे दोन नसन हातीने हापाचे पकापाक एक्सीलेंट चल या कोण गुड बना रे तू शिकव पुढे तू जाता शिकवांगा अरे अरे सोनी आमरे तुमको किती सांगपा सोदताले टीचर तू सांगपास ताली मोक कुछ म्हणून सांगा बाकी सांग म्हणजे टीचर आमरे तुमको किती सांगपा सोदताले बाकी सांग टीचर ए आय आपला तुम्ही येतोले रे टीचर की आपण त्याला फोन केलो मागच्या पासून चला नाही पाय टीचर कोण पणजी हाताला आय त्या राना बसला येता तिका. सांगाय रे आय आपला येतोले रे तुम्ही टीचर सांगाय रे आय आपला येतोले रे तुम्ही टीचर टीचर असा मोज माता हा हा काय सांगितलं आम्ही येतो म्हणून येतो म्हणून सांगितलं. अरे देवाचे सांगत आम्ही येतो म्हणून यायचं नाही ते म्हणजे सांगू आम्ही होईल पाहिजे मुगे काजरा रे चार वर्ष झाली तुका शेती करते मिळाली तू काल राव पैसा टीचर पाच लाल मारे. तू आपल्याला सेटिंग कर देऊ तू कामाची बात तरी कागरा तोड मी चूच काढाला. तू का पैती. वो काजर जाता वो कोणाबद्दल सर. वो तो बच्चोट गाना ते कोण होय. तुझी माहिती गोळा पडेल नशीब माझे कसे देवानुसीर मिळे चिडू
बाबाची निशाबाई म्हणला का रिच बाबा काय जाताना हे संस्कार देव हा आणि देव रिच बाबा राखतो त्याच्यापासून तू काय टेन्शन देऊ नका मग किती जाता दिसतात ना बाई तू काय जापाना आणि तू किती जापा बी दिपाना चल आणि तू काय म्हणजे घरात चल या म्हणजे घरा ना फेराव ना जरी तर हांव तुमगे राहिले जाल्यार हो समाजाचो लोक कितें म्हणटलो हांव तुमगे रावता म्हणून बाय लोक बरे गेले होबरू कोताय वाईट गेले होबरू कोताय लोकांचं टेन्शन तू घेऊ नका आज तुझ्या भावान आपल्या बायलेली ऐकून तू घरातून बाहेर गायली पण हांव तेच करपाना माझ भोयण ना बरी पण भोयणी बघ म्हाका ती दिला आज सांग तुझ मुखे बोल तू काय टेन्शन घेऊ नका चल यो मुखे घर मुखे घरात तू स्वतः चुकती आहे म्हज्या भावा हो तुजो उपकार केन्नाच विसरची ना कित्याक तुवें म्हाका आपल्या भयणी सारको दर्जो दिलो देखून चल बागाराचे भोशेरीचे वळीतेली बाबान माझ्या तुकाराक वळीतेली बाबान माझ्या सोदात आसलो खोशी मोजी तो करतलो मरण पासून तयार जातलो भोगांचो जोय भोगतलो बाबान माझ्या सोदात आसलो खोशी मोजी तो करतलो मरण पासून तयार जातलो भोगांचो जोय भोगतलो भोगांचो जोय भोगतलो आमची सगळी जितलेली स्वप्न आसा पुरी जातली आता उरला फक्त तो रीत त्याला खोशेपासून आम्ही कुशीत काढूक जाय पूण आम्ही त्याला कशी कुशीत काढलेली घे हे सोनं सांगीक बोच आणि त्याचे झोडस घाल आणि उडे टाका मारून चोल तो युच्यासाठी वेगीन वच हांवें सगळें करता बघा तुझ्या मोगापासून तू म्हाका केन्नाच सोडचो नाय न्हय निंची तुका म्हजेर विश्वास ना आसा म्हाका तेच पासत करता न्ही हांव शोन हायसान हम सस्ता केक जातलें वेल डन सन वेल डन आयज तू एक बोर्ड मुनीस जातलो एक दुर्वाकार जातलो रीत सोबतोच हांव रीतीक म्हज्या हातांनी मारतलो ओय हांव तशेंच करतलो तुडू मेवल्यार पुरो म्हाका मनीस माय लायफ एंड एवरीथिंग शोन हो पीक जेवणाक घातला रिचेतोच हांव ताका हाडून दिली उपरांत पीक जेवतलो आनी तो सासराक व्हरतलो त्यांची आज माझ्या जीवाक बरं दिसना सगळें सारकें जातलें तुवें चड चिंतपाची गरज ना राव तुका जेवण दिलें रीत जे कितें जालें तें जालें आतां तूं सगळें विसर दे आतां आनी तुज्या फुडल्या जिविताचेर पावल मार जॉन आणि तुझे कोणी हसता किती जे तू जेवण जेवला त्या जेवणात वीक आसा वीक आणि तेवूय जाल्यार तुझे गोरकारीन घातलेले कर्माच्या जेवणात पीक घातले आणि कित्याक फकत तुझ्या दुडवाक लागून पयलींच हांवें सगळें प्लॅनिंग करूनच तुज्या भयणीक ह्या घरांतले भायर घातले आणि आयज आयज तुका ह्या संवसारांतलो उबारलो गावावर माझा एक इष्टच नाही पण एक भाव कसो सोसलो आणि काय आज तर म्हाका हो इनाम दिलो आणि तू तुझे लागी खासा जाऊ या घराची राणी करून दवरली या संसारातले सगळे सुख दिले
किती उडे केलेले तुका हांवें हांव तुका मरण सोदतो ना तुवें म्हाका हे परी घात केला हांव तुजो जीव काडटलो एक फार आणि 3 शिकार शॉन तू किसान बोलो रीच बाबा मातालो आमच्याकडे सगळी ग्रास काय पळून येतो म्हणून ना शॉन रीच बाबच्या जेवण विकणे तू जगा जेवण वीक असं किती हांव जेवणाच्या झाडां वीक ना तू फोट मारताय ना फेरा फोट मारिना वीक माझ्या भावाच्या जेवणातून पूण तुझ्या जेवणात असं म्हज्या जेवणाक वीक आणि म्हज्या जेवणाक वीक कोणे घातले तुझ्या जेवणात मी दुसऱ्या कवचतोय फूट हांवें घातला म्हज्या जेवणाक वीक तुवें घातले आणि कित्याक कित्याक तू म्हाका म्हज्या गोंयकाराचो शिरो दोशी करून सोदतालोय देखून हांव म्हज्या गोंयकाराचो जायतो मोग करता आतां मुखार हांवें जिरामेत दिला सुकान दुकान वांटो घेतिली म्हणून आनी म्हाका नाका हांव म्हज्या गोंयकाराचो आशिल्ले दोशी जालेले देखून हांवें हें सगळें केलां फकत म्हज्या गोंयकाराक पासोन चौधरी रे हांवें तुजेर विश्वास दवरलो आणि तुवेंच म्हाका विश्वासघात केलो आनी हांवें ना शोध ना हांवें तुका घात करूंक ना पूण खूब तुवें तुका घात केला अरे म्हज्या गोंयकाराक मारून उपरांत म्हाका मारचो आसलोय आनी सगळी म्हजी क्लास घेवन पळोवन घेवचो आसलोय शोध हांव तुका बेस बरें वळखता देखून फेरावानी हांवें केवोन नाटक केलेलें गेलो 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 आणि इकडे येतात जागे तयार करून दवर या सो मुलचा कशात कोण मारपाचं लोकांचे सुकी करावे पाड घाताय वो आणि किती जण मारपा आलो म्हणून आणि किती करावेस कोण तोडपा आलो देऊ जा आणि तुमकी सांगता या सो मुलीचं तुमच्या घराला आहे जाल्यार कशात कोण मारे ना जाल्यार तुमका जाय ना जाल्यार भागा पळय आय करो खबर निशा म्हाका माफ कर हांव चुकलें म्हज्या गोंयकारा आधी हांव शोनाच्या मोगान आसलेलें हें सो पूण जेन्ना हांव तुका लायक घालून जालें हांवूच नको हांव केन्ना तुज्या मोगान पडलें म्हज्या गोंयकारा हातून म्हजो कसलोय गुन्यांव आसा जाल्यार तूं म्हाका बोगस म्हजे गोरखाने आज जे तुवें कितें केलां तें म्हज्या मोगा पासून केलां वो आमचो घरा पासून सांबाळून केला हातूंत तुजी कसलीच चूक ना आज कितल्या गोराब्यांनी सगळ्या गोरकार आपलो गोरकार आसतना दुसऱ्याच्या सांगाताक भरोसा मारतात आनी आपले सुकी गोराबे पिसडून उडयतात पूण तशें तुवें करून दिवंक ना म्हज्या गोरखांनी तूं म्हज्या जिवितान आसतना म्हाका कसलीच दिनात ना आतां हांव केन्नाच भियेवचो ना जिवितान मोज्या